कॉन्डोलन्स मिटींग कित्याक करिनात ती बंद केली, कित्याक तो कॉमेडियन म्हणून ताका केली, वायस प्रेसिडेंट आसलो म्हणून तेची केली, हेरांची गरज करूंक नाका. कितले जाण आहात, कितले मेल्यात, तिणी आपलो स्टेजीर वाव दिला. प्रेसिडेंट बाब एंजनी, हांव जेसी डायस अंजुना. म्हजे विचार आमी आदली तियात्रिस्तां बाब प्रेमानंद लोटलीकरान सांगलां ते प्रमाणे आदी तियात्र आमी कशें कोत्ताल्यो. कातरां आसा आमचे, सोलो, दुओ, डुएटा, त्रियो, चौके, पांचके, हे भितर आमी केल्या. कित्याक आमचो रॉबिन वाज आहलो, 5 को 6 को केल्या बगत तो तियात्र आमकां चलनाहलो. तें बरें आहा. मागीर ताणें म्हटलें कॉमेडी. आमची कॉमेडी ह्यो विलियन बाबान सांगलें ह्यो कॉमेडियन आसतालो. आतां 5-6 जाण आहा, पूण बरे भाशेन तरी ती कॉमेडी करात, लोकांक मानता तहें. जायते फावटी हांव केन्नाय कोणाच्या तियात्राक पळोवंक गेली, कोण माद्री आसता, पाद्री आसता, भुरगीं आसता, ती कसली कॉमेडी बी करतात. ती माद्री आनी पाद्री तोकली हाला घालतात आनी भुरगे मागीर माय पाय पळोवन हांसता. आमी वॉट इज दीस, वॉट ही डीड दॅट, वाय ही रिमूव्ड हीज चेड्डी, वाय ही रिमूव्ड हीज ब्रा, ही भुरगीं क्वेश्चनां करतात. हे हो गुन्यांव हांव कॉमेडियनाचो म्हणना, हो गुन्यांव सगळो आमच्या डायरेक्टरांचो. जो तो डायरेक्टर स्ट्रीक आसत जाल्यार ते कॉमेडियनाचें कांय चलचो ना. तो म्हणटा म्हाका कॉमेडियन ना जाल्यार सोडून वयतलो. वचो न्ही, कोर तुज्या कडेन घडटा पळय ते भाशेन तूं नॅचरली कॉमेडी हाड, व्हडली हाडिनाका. दुसरो गुन्यांव आमच्या ऑडियन्साचो. ऑडियन्स आमचे पयले चड हे, जरी तर व्हडली कॉमेडी करता जाल्यार ऑडियन्सान ताका थंयसरूच बंद करूंक जाय. सारकें बाबा, बंद करूंक जाय तांकां. हे ऑडियन्स आमचे कितें करता, ती कॉमेडी करतात, व्हडल्यो ताळयो मारतात आनी तांकां परतून हाडटात. हें सारकें न्हय, हें बरें न्हय. आमचे डायरेक्टर अशे बसताले पार्ट करतना, तो डायरेक्टर खंयसरूच वचून आसलो, ते आर्टिस्टांचे नदर धरी तो कसो उलयता, कसो करता पळयलो ताणें. मागीर तो म्हणो चेड्या थंयसर मातशें बरें करूंक जाय. चड करून आमचो सियालवारीस बाब, आमचो सोजालीम हानार हात घालून आमकां सोजमायताले. आतांचे डायरेक्टर तशें ना, तांकां पडोंकूच ना, तूं कर पार्ट कर. आतां तुमी कॉमेडी भायर आसता, कॉमेडी कितें आसता पळय ती तुमी दाखोयात न्हू. आर्टिस्टांक तरी कळोनी तूं कितें उलयता. आर्टिस्टूय तें एक धाकटें भितर भुरगें जाल्यार तेणें ताका करेक्ट करूं येता. बाबा ही पोजडी मरे, शी लॉस दिसता मरे, ही ह्या प्रमाणें तुमी हांव म्हणटा आमचे तियात्र एकाडेमी, आयज तियात्र एकाडेमी आहा म्हणून आमचे तियात्रिस्तांक व्हडलो हें आहा. कित्याक एक तियात्र एकाडेमी म्हणजे खांबो आमच्या तियात्रिस्तांचो. आनी ह्या तियात्रिस्तांनी आमच्या जायते बरें मोत धरून एक एकाडेमीक वालोर दिवंक जावो. आदी आमी कितें केलें, वर्कशॉप केले, मेकअपाचें कोत्ताल्यो आमी, सगळें आमी कोत्ताल्यो हांगा. आनी हांव बाब तोमाजिनाच्या बाबा 3 वर्सां हांव रावलीं. मागीर जॅकपाच्या वखदार 3 आनी अगस्तिनाच्या वखदार 3. हांव हॅट्रीक केलें. हांव 9 वर्सां हे एकाडेमीन आहा, म्हजो रेकॉर्ड आसतलो तो. आनी हांव एक मिटींग सोडिनासलें, वो एक फंक्शन सोडिनासलें. हांगासर मडगांव ना खंय वयतालें हांव. आतां म्हाका दूख भोगता, कित्याक हें आतां हे भाशेन जायना. आतां बाबा तूं येवन तरी मातशें हांगा बरें करून सुदराय, बरें चलो न्ही. हे म्हातारीची उतरां दोन तुमी मनान दवर मायची. दुसरें एक सांगता हांव, आमी आदी हांव नको, आमी आतां कमर्शियल आनी नॉन कमर्शियल तियात्र करता. ते आमी 2 फावटी करताल्यो. एक 14 तारीख करी आनी 2 तारीख. फावंडर आमचो तियात्राचो म्हणटा तो लुकाजीन रिबेलो. ताका आमी मान दिवंक जावो, पूण तो आमी करिना. ही दोनूय फंक्शन आमी एकाच दिसा करता. हांव नको, कित्याक आनी कशें तें हेचो म्हाका तुमी जबाब दिवचो. हांव नको, कित्याक 2 तारीख जानेराचे आमी करताल्यो त्यो. आयज बाबा विल्यान भावबार आहा.
आनी 14 तारीख आमचो पाय अगोस्तिनाचे तेचेर आमी काडटाल्यो. आमी 12-13 लेगून आमी आर्टिस्टांक काडल्या 14चेर. तुमचे कडेन रेकॉर्ड आसतलो ते. आनी पयस वचनाका आमचे भायर माफालदीन हांगा तें तुमकां सांगतलें. म्हाका ही दूख भोगता. दोनी फंक्शनां तुमी एकाच दिसाक करतात हें म्हाका तुमी जबाब दिवचो. जायते आमचे तियात्रिस्ट भाव भयणां आहात जाणटी तांची खबर घेयात. बाबा दुसरें हांव म्हणटा आमचो तियात्रिस्तांचो आदल्या तियात्रिस्तांचो उगडास आमी कोत्ताल्यो म्हयन्याच्या म्हयन्याक तोय बंद केलो. हांव नको कित्याक तो बंद केलो. खंय हा युट्यूबाचेर. बाबा हांव मानता युट्यूबाचेर. युट्यूब तूं पळयताय हांव पळयता तें पळयता तें पळयना कोण पळयना. वय वय हांव मानता. पूण जाणें बाबा आमी हांगाची सगळी बोल्ल्यो म्हणटत उमेद येताली. उमेद आदी कोण तो तेचें तें कितें जाणा जालें जेसी मेलें जेसीचें कितें जाणा जालें तो वचून 2 उतरां उलयतालो. बोमाय थांटोनी किंगाची बायल आपल्या घोवाचो वाडदिवस कोत्ता म्हणून त्या ऑक्टोबराच्या म्हयन्यान स्पेशल ते येताले आपले खोर्स करून. तो बंद केलो. दुसरे आमचे आमी बरी नान कोण पळय बरी ना तो एक स्कीम काडलेली आमी. तेंकाय हांव नको. आतां कोण वयता मेवता तेंकां पळयता तो कितें हांव नको. आय डोंट नो आहा वयता कितें तें हांव नको. पूण हे तुमी मातशें घट धरात. हे दुसरें आमचो कोणूय मेलो सावथाक मेलो आमी हांगासर नॉर्थाची कोण आहा आमकां हांव कितले पांय पडटा थॉमसीन बाबा कडेन. बाबा तूं वयता रे हांव येता रे तुजे बरें फकत इंतेराक वचपाक आनी कित्याक हांव मागना. तुमी तरी कितें कितें एक ट्रान्सपोर्ट तुमचो धाकटो सो कोरात हांगा धरात आनी कोण येता जाल्यार कोण 4-5 जाणां बाबा वयतात जाल्यार हांव जालें आहा. आय एम अ कोलन कॅन्सर पेशंट आय वॉज बट स्टील नाव हांव येता हांगासान काणकोणा सांवड्डें केपें कित्याक हो तियात्रिस्टपणाचो मोग. आयज म्हाका तियात्र एकाडेमीचो मोग आहा म्हणून आयज म्हाका थंडी जाल्या बरी पूण हांव येयला हें म्हजी भावना तुमकां सांगपाक आनी अदीक करून म्हजी भावना बाब एंटीनी तुका ओंकारपाक. हे मातशे प्रश्न तुमी दोनचे. जायते आमचे तोनी जाणटी आहात. एक आमचे अनिता आहा तेजी कोण खबर घेयना. आमकां केन्नाय तुमी खबर घेयात ना. मातिल्दा आहा विन्सेंट दे नागो आहा पळयात कोण कोण तुमी डिरेक्टरी काडात आनी तेचेर पळयात. आनी दुसरें एक सांगता बाबा हे पळय एवॉर्ड पळय दितात जायत्यो फायली पोन्न्यो आहा पळय त्यो पोनाक वयतात आनी न्यो न्यो वयर येतात. त्यो करिनाकात. पोन्न्यो आहा त्यो वयर काडात आनी तांकां परत तांकां सांगनाका तुमी बरात आनी हें फॉर्मां बरात हें करात जायना तें. एक झेरॉक्स मारतले हांगा थंय भोंवतले म्हणल्यार नाका जाता. तें मातशें तुमी सगळें मतीन धरून हें तुमी करचें. आनी कितें सांगूंक सोदतालीं हांव विसरली पूण ना बरें येता. पूण ही म्हजी भावना आयज म्हाका चड हें दूख भोगली. ही म्हाका काडूंक जाय म्हणून भावना ही तुमी मनान दवरचें. हांव नको तुमकां ती म्हजी बरी लागल्या ना. हांवें दुसरो मन्नाचो पळय उगडास केल्लो तेन्ना दिवकार बाबाक सांगलें हांव हांगा येवन बोबाव करतली. हांव सांगता तुमकां हांव बोबाव करतली हें बंद कर. तेणें म्हाका वॉट्सॅपाचेरूच बंद केलें. तेणें म्हाका वॉट्सॅपाचेरूच बंद केलें कांय नजो. पूण म्हणटा हांव हें आमचें कितें आहा पळय तें आमी तुमकां सांगता कित्याक तुमी आमचे वडील. हांव जाल्यार मानता म्हाजी कला एकाडेमी म्हणजे तुमी मानून घेवची तियात्रिस्तांनी. आनी तियात्रिस्तांनी सजपावंक जाय. हें न्हू की तुका तुमी म्हाका कित्याक दिनान एवॉर्ड. तियात्र एकाडेमी करली रे ती. तियात्र एकाडेमी ती म्हाका दिवपाक म्हाजो उगडास येयना. पूण तुमी पळयात न्हू तुमी येवन जागोयात एकाडेमीक दाखोयात बाबा आपणाचो वार आहा. म्हाजो पायचो वार आहा मायचो वार आहा. तुमी येवन तुमी तर करिना जाल्यार तियात्र एकाडेमी तुमकां खंय ओंकतली. तुमी दाखोवंक जाय न्हू. पूण हे जायते जाणांनी हांवें उतरां आयकल्यात. कितें गो तुमची तियात्र एकाडेमी कितें करता थॉमसीन बाप करता आपणाचें ना. कोणाक फावोर आहा ताका दिनाका.
तुम्ही एकाडेमीन असताना अवॉर्ड घेयनाका एकाडेमीचे भायर सरल्या उपरांत मेंबरान तुम्ही अवॉर्ड घेयात. पूण हांगासर तियात्र एकाडेमीन असताना तेणी अवॉर्ड घेतला. हे सारकें सारकें पण हे म्हणटा तुका हे तुमी तितून तियात्र एकाडेमीन आसा जाल्यार हे तुमी उपरांत तुमकां मेवतले. 60 वर्सां जाता थंयसरूच हा तुमी रावल्यात घेवपाक रोखडे. आनी दुसरे हा ते जाणटे बाबा तूं डिरेक्टरी काडपी आनी पळय कितल्या जाणट्यांक मेवल्या ना मेवल्या हे कहे हात कितें ना पळय हें तुमी सूट करपाची बाबा. हे म्हाजी एक चड आनी चड हे. आनी आयज इतल्या वर्सांनी म्हाका हे तियात्राच्या एकाडेमीचें इन्विटेशन मेवलां. इतलीं वर्सां म्हाका मेळोंकूच ना. म्हणजे आमचो उगडास येना आमी जाणटी जाली म्हणून कोणशाक पडली. तियात्र म्हणजे कितें आमी डायरेक्टरांचे पयशे घेवंक ना. आमचे डायरेक्टर कॉन्ट्रॅक्टर आमचे बाबडे पयशे घेताले आनी कहे कितें दिताले ते आमी जाणा. पूण आतांचे आर्टिस्ट पयशे रे म्हाजे दिया म्हाका रेडी दवरा मातशे पयशे म्हाजे वचोंक जाय म्हाका. आनी आमी 25 रुपयांनी हांव तियात्र स्टार्ट केल्लो. म्हाज्या आदल्यांनी 5 रुपयांनी केल्लो. पूण आतां ती चेडवां 1,500, 2,000, 3,000 गेल्ल्या बगर वचोन आनी त्या भायर म्हाका व्हरोंक यो आनी पावोंक यो. आनी आमी बॅग घेवन अंजुना सान मडगांव सान हांगा आमच्या विलासाक बाबाक पावतले. एक फावट आमी गोंयकाराचे रगत कशें तियात्राचे आमी हाल करून येयल्या पळय ते. हे दूख भोगता हें सांगोंक आमकां दूख भोगता. पूण आमी खुशाल आहांव. आतांचे तियात्र म्हणजे बिझनस. दीस वॉट आय एम सेइंग. आतांच्या तियात्राचे तियात्र न्हू मोगी न्हू ते तियात्राचे मोगी न्हू मागीर आतां ते बिझनस जाला तांकां पयशे मेवतात न्हू तियात्राक. आमी खुशाल न्हय कास्ट येता म्हणून भुरगीं चेडे चेडवां. पूण हे बिझनस पयशे मेवतात. हें तुमी मातशें मनान दवरचें बाबा. आनी हे कहले पळय ते तुजे हेचे हा पळय ते मोन्नाचे हे कॉन्डोलेन्स मिटींग कित्याक करिनात. ती बंद केली. फकत केली मेल्या उपरांत मारियो सर्गेस मारियो आमचो फादर नेवील आनी कॉमेडियन आमचो सेल्वी. कित्याक तो कॉमेडियन म्हणून ताका केली. आमचो फादर म्हणून ताका दिलो. मारियो म्हणून प्रेसिडेंट आहलो वायस प्रेसिडेंट आहलो म्हणून तेची केली. हेरांची गरज करूंक नाका. कितले जाण आहात कितले मेल्यात. तिणी आपलो हे स्टेजीर वाव दिला केला. आमकां कोण विचारता कित्याक जावंक ना गो तेची मिटींग कित्याक केन्ना गो तेची कितें तें. आनी तुका म्हजी रेकॉर्ड आसतली ती हांव कितले जाण खंय भोंवताली आनी खंय येताली पळय तो आमचो बाबदेवकार सांगतलो आनी आमचे पोर सांगतले माफादी. आतांच तरी हांव इलें उणें जाता. आनी कोण जाणटी आहा कितें आहा तेंची सूट करात बाबा. ही जाणटी आहा कितें आहा बाबा. हे म्हजे 2 विचार तुका सांगून हांव नको. तुमकां सगल्यांक म्हजे विचार बऱ्या पडल्या मार पडल्या ते हांव नको. आनी जायते आमचे जर्नलिस्ट आहा फोटोग्राफर आहा तांचोय तुमी सोय करात. स्पेशली आमचो बाबा रफायल आहा जो आहा आनी पिओ आहा पिओस्ट पळयात तुमी तांकांय तेंचोय वावर आहा. हांव तो वेरोनिकाक सांगतो कसले रिव्यू बरयतालो पूण तो सांगून म्हाका मेलो. हे तुमी सगळे म्हजे मनान दवरचें. आनी आयकले म्हणून काल जनतान देव बरें करूं म्हणटा. आनी तुमकां म्हजो कसलो आनी माचेर आसलेल्यान तुमकां म्हजो कसलो राग येयलो जाल्यार हांव तुमच्या लागीं गुन्यांव बोगस मागता. देव बरें करूं. हे आसले तियात्रिस्ताचे मायेचे उल्हास.